परतून एकदा येवकार तुम्ही पळयतात 50th गोल्डन जुबली एपिसोड ऑफ अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आणि आज आमचो क्विज चालू आसा. आमी हांगा पणजे काकुलो मॉलान आसा आणि लोकांक क्वेश्चन विचारतात. तर नेक्स्ट क्वेश्चन हांव शुभमाक विचारतलो. शुभम, वेलकम टू द प्रोग्राम अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. क्वेश्चन सामको सिंपल आसा. ओके, तुका खबर आसा चंद्रार मनीस गेल्यात म्हणून अजून पर्यंत? ओके, हू वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लँड ऑन मून? खबर आसा? हू वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लँड ऑन मून? ना, ऑप्शन ना, का ऑप्शन ना. नेक्स्ट क्वेश्चन तू लेवल गेलो जाल्यार ऑप्शन दिता. पण हू लँडेड ऑन द मून फर्स्ट पर्सन हे तुझे क्वेश्चन आसा. येता आन्सर? I don't know the answer. Okay, it is not Edwin Aldrin. Who is it? Kalpana Chawla. No, Kalpana Chawla is not the correct answer. Okay, तुका हांव दुसरे क्वेश्चन विचारता. पळोवया तुका येता जाल्यार. See, look at this question. This is very easy. Astronomy खूप ब्रांचेस असतात. ओके, ॲस्ट्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ ॲस्ट्रोनॉमी. ॲस्ट्रोबायोलॉजी वॉट डज इट स्टडी? कितें स्टडी करता ते? युनिवर्सान कितें तरी सोदता. ॲस्ट्रोबायोलॉजी दे ट्राय टू सर्च फॉर समथींग मिस्टिरियस. वॉट इज दॅट? I don't know. Okay, I'll give you options. Okay, is it planets, stars or aliens? Aliens. Okay, aliens. Astrobiology is the branch of astronomy which tries to study aliens. Correct answer. So, शौनक ताका प्राइज दितलो. Yeah, well done. तर आज एक अनेक गेस्ट आसा. बाबा तुझें नाव कितें? सय्यद शाजेब. ओके, शाजेब, वेलकम टू द शो. ताजी फॅमिली हांगा आसा. वेलकम टू अंतरिक्ष. आणि एक क्वेश्चन सामको सिंपल आसा. स्कुलाक वता मरे? स्कुलाक गेल्यार हो क्वेश्चन आन्सर करपाक कांय न्ही. ओके, हू वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लँड ऑन मून? चंद्रार पयलो मनीस कोण आशिल्लो? नील आर्मस्ट्रॉंग. ओके, नील आर्मस्ट्रॉंग म्हणटा तो. आनी दुसरो कोण आशिल्लो? ईच्यान सुरू जाता. ईच्यान सुरू जाता. सेकंड नेम दिता ताजे ऑल्ड्रीन आशिल्ले. वॉट इज द फर्स्ट नेम? पयलो नील आर्मस्ट्रॉंग, दुसरो डॅश ऑल्ड्रीन. कोण आशिल्लो? एनीबडी कॅन आन्सर? नो? ओके, सो नील आर्मस्ट्रॉंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लँड ऑन मून. करेक्ट आन्सर. सो शौनक एक प्राइज दी. एक गिव हिम अ बिग हँड ऑफ एप्लॉज. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Somebody else likes to answer a question? आमी तांकां विचारया. नाल्यार सगळे हांगा बिजी आसात. फूड कोर्टान सगळे खावपाक सामके व्यस्त जाल्ले आसात. तर आमी आमचो फुडलो क्वेश्चन विचारपाक हांगा आयले. हांगा आनी दोन आमचे फ्रेंड्स हांगा उबे आसात. तांची वळख करून घेवया. सर, तुमचें नांव कितें? माय नेम इज VL राव. VL राव. आणि मॅडम तुमी? माधुरी राव. माधुरी राव आणि VL राव हांगा आसात. वेलकम टू अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. तुमी प्रोग्राम पळयला सर? इट्स ऑन एस्ट्रोनॉमी. ओके, कॅन यू से समथिंग अबाउट इट? Astronomy is a very interesting subject and it is a stellar world which we are able to see from the earth, and people who know astronomy thoroughly, they can also find out each person's, each event, each incident which has happened in the prehistoric ages by virtue of it. For example, when the two great Indian astronomers who in America wanted to find out the day on which Mahabharata started and Mahabharata ended, they went back to the eclipse which had taken place during Mahabharata, and from that date, many years back they went back and they came to that particular day when they came to know this is so and so, and this itself proves that many things, many mysteries are hidden in this stellar world. करेक्ट सर. सो सराक एस्ट्रोनॉमीन भरपूर इंटरेस्ट आसा. आता मॅडमीक एक क्वेश्चन विचारया. क्वेश्चन कोण विचारता? एरिन. ओके. So ma'am, this is a question for you. Who was the first Indian to go to space? हांव तुमकां ऑप्शन दिता. आय डोंट थिंक तुमकां ऑप्शन लागतले म्हणून. तुम्ही पळयला आसतले टीव्हीचेर. हांव खूब ल्हान आशिल्लो. सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा आणि कल्पना चावला. फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस. राकेश शर्मा. राकेश शर्मा. आणि जेन्ना तो कशा पद्दतीने फुडें रावूंक जाय हाका लागून ज्यांनी ट्रेनिंग दिले ताका खातीर योगाचे ट्रेनिंग दिलेले. ते विवेकानंद केंद्र म्हणून जे आसा बनेलघटा, अनकेल बनेलघटा, थंयच्यान मिस्टर रघुरामजी तांणी तांकां ट्रेनिंग दिलें आनी तातूंत ते सक्सेसफूल चड जाले. भरपूर इन्फॉर्मेशन मॅडमीन आमचो प्रोग्राम आनी रीच केलो दिवन. मॅडम, थँक्यू सो मच. आणि जेन्ना इंदिरा गांधीन पळयलें राकेश शर्मा जेन्ना स्पेसान गेलो तेन्ना ताणें विचारलें इंदिरा गांधीन की आमची इंडिया कशी दिसता. ते आन्सर तुमकां खबर आसा? जाणा, हांव बऱ्या भशेन सारे जहाँ से अच्छा म्हणून सांगलेलें आणि ते कंप्लीट प्रोग्राम हांवें पळयला. तुम्ही सामको बसून पळयला आसतलो टीव्हीचेर. यू आर व्हेरी लकी पर्सन मॅडम.
तुमकां एक ल्हानशें प्रायज, ल्हानशी भेट आमच्या तर्फे. ओके, या, सो यू कॅन एन्जॉय एस्ट्रोनॉमी विथ दिस बुक. या, थँक्यू मॅडम, थँक्यू सो मच. The country sat spellbound as Doordarshan telecast the first Indian cosmonaut, Rakesh Sharma, orbiting in space. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? Space. पण जेन्ना जेन्ना प्रोग्राम असतात पळय तेन्ना आमी पळोवपाचोच प्रयत्न करता. आनी दुसरें म्हणल्यार चडांत चड ताचे दाखयल्यापणान जेन्ना आमकां नॉलेज जाय आशिल्लें तेन्ना म्हजी आवय म्हाका सांगताली. आनी आतां हें आमकां पळोवपाक जें मेळटा आनी तुमच्या भशेन भुरगीं जेन्ना फुडें येवन काम करतात म्हाका दिसता हें की खूबच बरें जालेलें आहा. आनी तुमी हें प्रत्येक स्कुलान पावोंक जाय आनी एक एक ग्रूप करून जशे हायकिंग ट्रेकिंगाचे ग्रूप जाले तशे एस्ट्रॉनॉमीचे ग्रूप करून तांकां सगळें नॉलेज दिवपाक जाय. तुमचे ब्लेसिंग्स म्हणून हांव घेता तुमचे हे कमेंट्स. गॉड गिव यू लॉंग एंड हेल्थी एंड हॅपी लायफ टू बोथ ऑफ यू. थँक्यू सो मच. मी काकुलो मॉलान भितर पावले. भरणे फॅशन एंड लायफस्टायल हे शॉपार. सुंदर हांगा गार्मेंट्स आसात आनी म्हाकाय बी आतां थोडें शॉपिंग करपाचें आसा. पण ताजे पयलीं हांगा कोण तरी स्पेशल गेस्ट आसा ताची वळख करून घेवया. माझं नाव सिद्धांत भरणे. ओके, सिद्धांत भरणे आसात. वेलकम टू अंतरिक्ष अप एंड अवे. आज 50th एपिसोडात तूं आसा आनी एक क्वेश्चन सिंपल आमचो सर्वेश तुका विचारतलो. तुका आन्सर करूंक जाता जाल्यार तुका प्रायज मेळटलें. ओके, सो सर्वेश क्वेश्चन विचार. Which is the only Goan voice to reach out of the solar system? ओके, आमच्या सोलार सिस्टमा भायर इन अ स्पेसक्राफ्ट एक गोवन वॉयस गेल्या, खुबशे वॉयसीस गेल्या, तातूंत एक गोवन वॉयस आसा. ऑप्शन्स आसा, हय, गोंयकाराचो एक आवाज सोलार सिस्टमा भायर पावला. ऑप्शन्स आसा मोगूबाई कुर्डीकर, लता मंगेशकर आनी केसरबाई केरकर. I think it is not Lata Mangeshkar. इट इज नॉट लता मंगेशकर. Is it Kesarbai Kerkar? Is it okay? एक ताळी, वन राउंड ऑफ अप्लॉज. ओके, केसरबाई केरकर इज द करेक्ट आन्सर आनी हू विल गिव हिम द प्रायज? दिपेश. ओके, सो थँक्यू सिद्धांत, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. या, थँक्यू. तर आमचो नेक्स्ट क्वेश्चन आन्सर करपाक कोणाक कापासतात आसा पळोवया. हांगा म्हजे बरोबर आनीक म्हजो फ्रेंड आसा. तुमचें नांव? वैभव वजे आणि माझो चलो वेद वजे माझ्या बरोबर. हांगा वेद आसा. वेद, तूं आन्सर करतलो? आन्सर करतलो. वेद आन्सर करचो ना पण वैभव करतलो. सो वैभवाक शौनक क्वेश्चन विचारतलो. Which comet will be seen in the Goan sky in November 2013? पण ताणें क्वेश्चन विचारला 2013 नोव्हेंबरान एक सामको अद्भुत कॉमेट दिसपाचो आसा इन द गोवन स्कायज. एवरीबडी वील सी इट. फॅन्टॅस्टीक कॉमेट. ताजे ऑप्शन्स दिता हांव तुका. इज इट कॉमेट हेलबॉब, इज इट कॉमेट हेलीज ऑर इज इट कॉमेट आयझॉन? हेलीज येतलो? ना 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 डेफिनेटली ना. इज इट आयझॉन? Yeah, it is Aizon. Correct answer. Excellent, excellent. Okay, so I think you deserve a prize. Dipesh will give you a prize. Okay, a big hand for him. Thank you. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Bye. Okay. हांगा म्हजे बरोबर आनी थोडे फ्रेंड्स आयिल्ले आसात. इंट्रो करून घेवया. Hi, my name is Lloyd Fernandez. Hi, Shimona. Hi, I'm Maria. Okay, welcome to the show Antariksh Up and Away. You are on the 50th episode and Om is going to ask you a question. See if you can answer it, you'll get a prize. Okay. What are the 2 dates of equinox? Okay. You know what is an equinox? Yeah. Equal days and nights. Okay. How many times does it happen? Twice, I think. Correct, exactly, but no prizes. Okay. You need to know the dates when the equinox occurs. Okay. Equal days and nights kenna jata? Varsak donda jata, kenna jata? Can you answer? 21st September. July. June. We just passed the date. March. Yes, exactly. March. 21st March and 22nd September are the equinox days. Now next time 22nd September, please remain awake and count the hours, equal days and nights. Okay. So all of you, I think, should get one prize. Okay. Dipesh, please do the honors. Okay. So read the book and enjoy astronomy. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Yes. Okay. तर म्हजे बरोबर आसात फ्रँकी, सुनीता, एरिका आणि क्लाइव. So Frankie, you are on Antariksh Up and Away. It's a program about astronomy on Prudent Media. Today is the 50th episode and my friend is going to ask you a question. If you get it right, you'll get a prize. Okay, are you ready? Right. Yeah, sure. Okay. So question is Dipesh. Which is the only man-made spacecraft to go out of the solar system? Okay, so एक spacecraft as a rocket which has gone out of the solar system. Can you answer? The options are Voyager, Challenger and Columbia. Should be Voyager. Exactly, Voyager, correct answer. So Frankie gets a prize and a big applause, please. Yeah, congrats Frankie. Thank you. For nearly 35 years, NASA's Voyager 1 probe has been hurtling toward the edge of the solar system, flying through the dark void on a mission unlike anything attempted before.
One day, mission controllers hope Voyager 1 will leave the solar system behind and enter the realm of the stars, interstellar space. When the Voyagers launched in 1977, the space age was all of 20 years old, says Stone. Many of us on the team dreamed of reaching interstellar space, but we really had no way of knowing how long a journey it would be, or if these two vehicles that we invested so much time and energy in would operate long enough to reach it. As the space age nears the 55-year mark, there is little doubt the Voyagers are going the distance. आज लकीली म्हाका हांगा कोण म्हजो फ्रेंड मेळ्ळो प्रवीण सबनीस जो आमच्या एका प्रोग्रामार फाटी आयिल्लो सुद्दां व्हड कोइन्सिडन्स की प्रवीण मेळ्ळो हांगा प्रवीण आसा संध्या आनी सोनिया ओके तो वेलकम टू अंतरिक्ष यू ऑलरेडी हॅव सीन द प्रोग्राम आनी आज 50th एपिसोडान आमी क्वेश्चन विचारतले करेक्ट आन्सराक एक प्रायज मेळटले कोण अटेम्प्ट करतलो सोनिया ओके ओवर टू सोनिया सो बरो तांगले क्वेश्चन विचारतलो Titan is an object in space. What is it? ओके सोनिया ताणें विचारलें की टायटन नांवाचो एक ऑब्जेक्ट स्पेसान आसा वॉट इज टायटन It's a moon of Saturn. Moon of Saturn. First guess is the correct answer. Good. I think all of you should give her a round of applause. Yeah, correct. And you get a prize. Own prize दितलो. Yeah. तर प्रवीण तुका हांव असो सोडप म्हाका बरें दिसना एक ल्हानशी कितें तरी मेसेज आमच्या प्रोग्रामाक आमच्या 50th एपिसोडाक मातशी मेसेज जाय तुजे कडेन तुमचो प्रोग्राम सारको बरो आसा ह्या भुरग्यांक जेन्ना हांव पळयता तेन्ना म्हाका खऱ्यांनी बरें दिसता दे लुकिंग बियॉन्ड द स्टार एंड मे दिस 50 टर्न टू 500 5000 एंड बियॉन्ड and you have to come on the 500th episode definitely we'll both be there that time yeah, sure in good health thank you Praveen and God bless yeah बरें thank you yeah म्हज्या बरोबर आनी एक गेस्ट आसात प्रणिता शाह प्रणिता हाय वेलकम टू अंतरिक्ष अप एंड अवे एंड प्रणिता कोण ते आमी इंट्रोड्यूस करून घेवया प्रणिता Hi, this is Pranita. I handle the marketing and public relations for Kakulo Mall. So it's such a nice area, fun area. Thanks for all the fun here and thanks for allowing us also to be here. So Pranita, I will not allow you to go just like that. One question you will have to answer and get a prize. Okay, Erin, you do the honors. Yeah. So your question is, if you weigh 60 kgs on Earth, how much will you weigh on the moon? Okay. Question is simple. You are 60 kilos on the moon, on the Earth. Okay, I think you are much less. You are very good in shape. So if anybody wants to lose weight, they go to the moon. They weigh less on the moon. Okay, 60 kilos on Earth is how much on moon? Okay. Okay, I'll give you your options. Yeah, there's 16 kgs, there's 60 kgs, and there's 10 kgs. I believe it's 10. 10 kgs, correct answer. Yeah, congratulations. So we'll give the prize. Shaunak, yeah, give her a big hand, please. Yeah, so मुनार आमी जर गेले जाल्यार आमी 6 times less आमचे वेट आसता 6 वेळा कमी ग्रॅविटी चंद्राचेर आसता सो प्रणिता थँक यू सो मच Thank you. I hope you guys are having fun. We had a lot of fun, Pranita, today. I thank you, I thank the management and everybody from Kakulo Mall for making our Golden Jubilee program, the 50th episode of Antariksh Up and Away, a grand success. Thank you and God bless you. Yes, thank you. आज प्रोग्राम काबार करपाचो वेळ आयिल्लो आसा तुमकां हे प्रोग्रामा बद्दल कितें फीडबॅक आसा तुमकां हाजे बद्दल कितें दिसता 50 तर आतां एपिसोड जाले तुमी खुबशे पळयले सगळो फीडबॅक म्हाका हांगा सकल आमच्या ईमेल आयडीचेर मेल करत रावात तो म्हाका खूब हेल्पफूल जाता सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो आपले प्रेम दिलें इतलो हेल्प दिलो हे प्रोग्रामा खातीर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करता पळयत रावात अंतरिक्ष अप एंड अवे ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया